दीस येतलो आनी त्या दिसांनी जुदाच्या घराण्या सांगता हांव एक नवो सल्लो करतलो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, पोरण्या सल्ल्यांत एक सल्लो करचो सांगल्यार दोन व्यक्तींनी वा दोन पार्टींनी ते आसूंक जाय आनी एकामेका कितें तांकां एग्रीमेंट करतात, कितें तांचे मदें समजोणी आसा ती समजोणी ती एकामेकाक सांगतले. आनी ताजे उपरांत एक शेळी हाडून ती शेळी दोन भाग करून चिरूंक आसात आनी ताजें रगत थंयसर वाळोवंक आसा. आनी उपरांत ही दोग जण सल्लो करचे दोग जण वा करार करचे दोग जण, एग्रीमेंट करचे दोग जण वा दोन पार्टी त्या शेळयेच्या मोदगात तांणी चलोवंक जाय. हाजो अर्थ इतलेंच, जर तर आमच्या मदें कोणेय एकल्यान आमी केल्या त्या सल्ल्याची, कराराची वा एग्रीमेंटाची उतरां वा मोडल्यार वो असलो सल्लो मोडल्यार म्हजें जिवीत अशेंच जावं. हो जावन आसा बायलो एक गुर्त. पोरण्या सल्ल्यांत हर एक पावटी आमी पळयता देवान मनशा सांगाता करार करचो, सल्लो करचो आनी ताजे उपरांत एक बली भेटोवची. नाजाल्यार मनशान एक सल्लो करचो वा करार करचो वा एग्रीमेंट करचो आनी परत एक शेळी आनी थंय जावन रगत वारोवंक आसा. आनी अशें दोगा जाणां पैकी भितर वा दोन पार्टी भितर एक सल्लो, एक एग्रीमेंट जाल्ल्या वेळार आमी हें सर पळयता. आयच्या वांजेलांत, आयच्या पयल्या वाचपांत जेजूक देव सांगता, जेरेमिया प्रावतीच्या मुखांत देव सांगता, हांव परत लोकांक सांगता एक सल्लो करूंक आशेता. कसलो तो सल्लो? आमी पळयता देवान एक सल्लो केल्लो. नोये सांगता बुडतुगोल आयल्या उपरांत ताणें तो सल्लो केल्लो आनी परत हांव उदक धाडून पावस चडून हो संवसार नाश करिचो ना म्हणलो तो एक सल्लो, एक एग्रीमेंट देवान केल्लें. तशेंच अब्रामा कडेन ताणें तशेंच एक सल्लो केल्लो. आनी आमी पळयता पोरण्या सल्ल्यान जायते फावटी असले सल्लो वा एग्रीमेंट वा करार देवान मनशा सांगता करचो. आज येरेमिया प्रवादी मुखांतर सांगता, हांव परत एक नवो सल्लो करूंक आशेता. कित्याक? हो म्हजो लोक पयस गेला आनी परत हांवें सल्लो करूंक जाय. आनी जर तर कोणी जाल्यार हो सल्लो पाळटी जाल्यार कितें जातलें? कोणी जाल्यार हो सल्लो पाळटी जाल्यार ती म्हजी जातली, म्हजी भुरगीं जातलीं. आनी अशें पयल्या वाचपांत जेरेमिया प्रवादी मुखांत देव सांगता, हांव मनशा सांगता रावोंक आशेता, मनशाचें काळीज म्हजें जावंक जाय आनी मनशाच्या सांगता चलोवंक आशेता. आनी त्या देखून देवूच आशेता एक सल्लो करूंक, करार करूंक, मनशांच्या लागीं रावूंक. तर हो सल्लो परिपूर्ण आनी संपूर्ण जावचो जेजूच्या जिवितान. जशें एक शेळीन रगत वारोवंक जाय दोन पार्टी मदें, दोगा मनशां मदें. आमी पळयता जेजू क्रिस्त कुर्सार उमकाळोन मरण पावल्या वेळार रगत ताणें वारोवचें. आनी हाजे निमती आमी पळयता देवा आनी मनशा मदें एक आपुट्टू शेळी थंयसर आसा. आनी ह्या निमती आमी सांगता जेजू क्रिस्त ताच्या कुर्साच्या मरण आनी जिवंतपणा द्वारे आमकां ताणें सोडवण दिल्या. आमी अशें सांगता पळय, त्या देखून जेजू क्रिस्तान आमकां सर्वांक देवा बापाची भुरगीं जावन केल्यांत. आनी पवित्र स्थान आमी स्विकार करता आसतना जेजूचें मरण आनी जिवंतपण आमी आमचें जावन घेता. एक नवी रचना आमी जाता आनी हाजे निमती देवाची पोसकी भुरगीं आमी जाता. इगर्ज मातेच्या सांध्या आमी जाता. पवित्र आत्मो आमी स्विकार करूंक आमी पावता. आनी अशें एक नवी रचना जावन आमी उदेता केवल जेजू क्रिस्ताच्या त्या कुर्साच्या मरणा निमती, केवल जेजू क्रिस्तान रगत वारयल्या त्या निमती. आनी अशें जेजू क्रिस्त ती आपुट्टू शेळी जावन लोकांक आनी देवाच्या मदें तो संबंद तो परत रचता. देवान आनी लोकांच्या मदें आसलो तो बांद तो परत रचता. आनी अशें आम्हा सर्वांक एक नवेपण तो दिता. आनी हें नवेपण जावन आसा एक नवी रचना, नवो जीव आनी पवित्रत्मेच्या देण्यांनी भरलेलें एक पवित्र जिवीत. आनी ह्या निमती आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू क्रिस्त देवाक सांगता, जर तर तुमी म्हज्या उतरांक तुमी आयकत जाल्यार, तुमी पाळतात जाल्यार तुमी खरें म्हजे शिश्य जातल्यात आनी म्हजी उतरां तुमकां सुटका दितलीं.
जुदेव तक्षण सांगतात आम्ही कोणाचेच बंदीवान नाही, आम्ही कोणाचेच गुलाम जावंक ना, पूण फोट ते मरतात. ते गुलाम जाल्ले, सिरिया घरांचे ते गुलाम जाल्ले, बॅबिलोन घरांचे ते गुलाम जाल्ले. क्रिस्तपूर्व 721 नॉर्दर्न इस्रायल देवा ते तांकां बॅबिलोन घरांनी आमडून व्हेल्ले. आनी तशेंच सकल सावथ इस्रायल 581 आमी फाटीं पळयता, फाटीं गुलाम जावन तांणी वेचें. पूण जेजूच्या काळार आसले ते जुदेवांक तांचीच चरित्रां तांकां कळीत नातली गी. सबार फावटी आमकां आमची चरित्रां उडास आसूनी कळीत आसूनी कळीत नातल्या वरी आमी करता. चरित्र दुसरी खंयचीच न्ही, चरित्र म्हज्या जिविताची, चरित्र म्हजी आनी देवाच्या त्या संबंधाची. आनी ह्या निमती जेजू क्रिस्त सांगता जर तर कोणी जाल्यार कोणी मनीस म्हजी उतरां पाळटा जाल्यार तो ताका सुटका लाभतली. कसली ती सुटका आमी पळयता. जर तर पवित्र पुस्तकाच्या 9व्या सलाची पानां आमी परतून गेल्यार जायते रितीची सुटका आमकां पळोवंक मेळटा. पयलें जावन आसा सुटका आमकां पोरण्या त्या रुल्सांची, त्या कायद्याची. कित्याक जेजू क्रिस्त एक नवो कायदो आमकां दिता आनी नवो एक बांद तो बांदतना नवी रुल्स तो आमकां दिता, ती मोगाची. आमी पळयता रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 7 वळ 6, गालातेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वळ 20 आमकां सुटका लाभल्या. पोरण्या त्या रुल्सांतावन रेग्रोतावन आमकां सुटका लाभल्या. कित्याक नवी रेग्रो जेजू क्रिस्त जावन हांगासर आयला आनी नवें जिवीत आनी नवी उर्बान आमी प्रारंभ करनासा. आमकां सुटका लाभल्या त्या पोरण्या शिरापातावन. कसलो तो शिराप? आमी जेनेसीस उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 आमी पळयता. 3 रितीचे शिराप आसात. पयलो शिराप जावन आसा सर्व लोकांक, सर्व मनजातींक, सर्व रुखांक. कसलो तो शिराप? मरण त्या पातका निमती दिवप जाता, पयलो शिराप. दुसरो शिराप जावन आसा त्या देवसाराक वर सोरपाचे रुपये आयले त्या देवसाराक. देव सांगता आज तावन तूं तुजें पोट व्हडून चलतलोय, धूळ आनी माती जातलें तुजें खाण. तिसरें जावन आसा स्त्रियेक दिल्लो तो शिराप. तूं बाळां जातना कश्ट दुखेंत तूं बाळां जातली, तुज्या भुरग्याक तूं मुखार हाडटली, ह्या संवसाराक तूं हाडटली. चवथो शिराप आदामाक आनी ताजे निमती सर दादल्यांक दिल्लो. कश्ट घाम पिळून तूं वावर करतलोय, पूण हो संवसार ह्या भुमीत हांव तुका कांटे तुका परत फाटी दितले. ह्या रितीचे हे जावन आसात 4 रितीचे शिराप. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 आमी पळोवचे. पूण जेजू क्रिस्त ताज्या मरणा निमती आमकां हे असले शिरापतावन तो आमकां स्वातंत्र्य दिता, मुक्त करता, देवाची भुरगीं आमकां करनासा. गलातियेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वळ 13 आमकां पातकांच्या त्या कोंडातावन आमकां सोडवण वा मुक्त जेजू क्रिस्त दिवन आसा. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 6 वळ 6 हांगासर पावल सांगता आमी आमच्या पयल्या मनशांक, पोरण्या मनशांक आमी कुरसायला. आतां आमी नवें जिवीत जियोन आसा. हर एक पावटी पवित्र स्थान घेता आसतना हेंच नवें जिवीत आमी स्विकार करता. आमचें पोरणे जिवीत जेजू क्रिस्त सांगात आमी कुरसायता. त्या देखून नवी रचना जावन आमी जियोंक आसा. पोरणे आमचे पातकी सैंब आमी कुरसाक मारूंक आसा, ते जिवेश मारूंक आसा. चवथें जावन आसा आमकां सर्वांक सैतानाच्या बळांतावन मुक्त दिता वा स्वतंत्र आसा. पयले जुवांचें पत्र अध्याय 5 वळ 18 हर एकल्याक आमकां सैतान संवसारांत आसा, ना म्हणून सांगूंक जायना, आसा. पूण ताच्या बळांतावन मुक्त धरचें एकच एक हातेर जावन आसा जेजू क्रिस्त. कित्याक जेजू क्रिस्तान आपल्या मरणा निमती आनी कुरसार मरून आनी ताच्या पुनर्जिवनपणा निमती सैतानाचें बळ तो मोडता आनी आमकां स्वतंत्र करता. आनी हाजे निमती आमी देवाची भुरगीं, सैतानाची भुरगीं न्हय. सैतानाचें कसलेंच बळ आमचे वयर आसा जाल्यार त्याच क्रिस्ताच्या नांवान तसलें बळ मोडची सकत तो आमकां दिता आनी सैतानाच्या त्या पासातावन आमकां तो मुक्त करून दिता. आनी निमाणें आमकां मरणातावन तो सुटका दिवन आसा. आनी कसली ती सुटका?
जुआंचो वांजेल अध्याय 11 वळ 20 आनी 8, जुआंचो वांजेल अध्याय 8 वळ 50 आनी 1 आमी पळयता हर एकली रचना देवान रचिल्ली मरणा खातीर न्हय, पूण मनशाच्या पातका निमती आमी केल्ल्या सुरविल्ल्या पातका निमती मरण हांगासर येता एज अ इफेक्ट. देवान मरण रचोंक ना, पूण जेजू क्रिस्ताक कोण पाती येता, जेजू क्रिस्ताक कोण वेगून धरता, जेजू क्रिस्ताक कोण स्विकार करता, तो मरचो ना. मरत जाल्यार तो जियेतलो, ससनाक तो जियेतलो, आमचो आत्मो तो ससनाक जियेता. जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणा वेळार दुसऱ्या फावटी संवसाराक आयिल्ल्या वेळार आमी सर्व मरण पावली, सर्व तांच्या कुडी समेत जिवन जातली. आनी कोण तर जिवंत आसात मरण तांणी देखूंक ना, तांणी जेजू क्रिस्ताच्या मुखार येतली आनी जेजू क्रिस्त नीत करतलो. आनी अशें जेजू क्रिस्ताक कोण पाती येता, जेजू क्रिस्ताक कोण आराधन करता, जेजू क्रिस्ताक कोण स्विकार करता, जेजू क्रिस्ताची उतरां कोण समजून घेता आनी पाती येता आनी ती वेंगून धरता, असले सर्व मनशांक एक नवें जिवीत, असले सर्व मनशांक एक सुडका. गुलामपणाची आमी भुरगीं न्हय. आनी ह्या निमती देवान तें आशेल्लें मनशां सांगता हांव एक नवो सल्लो करूंक आशेतां. ही जावन आसात उतरां देवान आशेल्ली आनी हो सल्लो परिपूर्ण आनी संपूर्ण जाता त्याच जेजूच्या जिवितांत. आनी अशें जेजू क्रिस्त आयच्या वांजेलान सांगता, म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलतात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात, तुमी सत जाणां जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, सत आमी जाणां, सत जावन आसा जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयिल्लो, देवाचे उतार घेवन आयिल्लो, आम्हा सर्वांक त्याच देवा ते एक केल्लो. हें जावन आसा सत, हें जावन आसा नीज सत, दुसरें सत खंयचेंच ना. कित्याक केवल सर्गांत आयिल्ल्याक मात्र सर्गाच्या विशांत कळीत आसा आनी ताणें दिवची ती उतरां, ताणें दिवची ती साक्ष ती खरी. आमी संवसाराच्या विशयांत आमी कितें साक्ष दिता तर ती खरी, कित्याक संवसाराच्या विशयांत आमकां ज्ञान आसा. जो कोण सर्गांत हांव देंवन येता, सर्गांत हांव देंवल्लो, केवळ सर्गाच्या विशयांत तो साक्ष दिता. आनी जेजू क्रिस्तान ही साक्ष दिल्या. ताज्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा निमती आम्हा सर्वांक ताजेच भाव आनी भयणी जावन ताणें स्विकार केला. देवा बापाची पसकी भुरगीं जावन तो आमकां तो विंचता आनी आमकां तो पोसता. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, त्याच जेजू क्रिस्ताच्या उतरांक आमी पालो दिवया, जेजू क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेवया आनी त्याच जेजू क्रिस्ताक आमी आराधन करया.